प्रमाणे आमची महिला फुडें सरल्या. जे तरेन सीमेचेर आमचे जवानांनी आपलो आमचे ज्या तरेन आमचे जवान सीमेचेर आपल्या परिवाराचे चिंता करनासतना आपल्या घर आपल्या भुरग्याची आपल्या बायलेची चिंता करनासतना अशे हे जवान आमचे सीमेचेर आमच्या देशाची रक्षा करपा खातीर वतात. म्हणून आमी रातची सुशेगाद न्हिदपाक शकता. आनी ह्या जवाना खातीर आनी हांकां सेलिब्रेट करपा खातीर आमी ही सिंदूर यात्रा काडल्या. आमी ज्या तरेन आमी अटॅक केले आमी पळयलें की आमी फक्त नो टेररिस्ट कॅम्प जे तांचे व्हडले व्हडले टेररिस्ट कॅम्प आशिल्ले 4 पाकिस्तानाक आनी बाकीचे आमचे POK म्हणटा तशे पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीरान हे आमचे नो टेररिस्ट कॅम्प फक्त प्लॅन स्ट्रॅटेजी करून आमी फक्त तांचे आमी टेररिस्ट कॅम्पाचे आमी नश्ट केले. पण पाकिस्तानान जे तरेन आमचे गुरुद्वारा देवळां सिविलियन्साक अटॅक केलो हो फरक दाखयता भारतान आनी आमचे पाकिस्तानान. जे तरेन पयलीं मोदीजीन 22 तारखेक हो अटॅक जायना फुडें पयलीं असो अटॅक जावचे पयलीं तांणी मिलिटरीचो अटॅक जावचे पयलीं तांणी ठरयलें पयलीं सुरू केलें आमचे इंडस वॉटर ट्रिटी हे बंद करून. आनी ज्या तरेन हो निर्णय घेतलो ताज्या नंतर तांणी स्ट्रॅटेजीकपणान डिसायड केलें की आमी फक्त टेररिस्ट कॅम्प अटॅक करतले. आनी हे सक्सेसफुली केलें. पाकिस्तानाक 6-7 दिसां वयर पाकिस्तान टिकपाक नाशिल्ली. आमचे जे आमी पळय आमची वायुसेना आमची आर्म्ड फोर्सीस आमची नेवल फोर्सीस ज्या तरेन आमचे जी आर्म्ड फोर्सीस आसा जे सशक्त आसा सक्षम आसा ते पाकिस्तान 4 दिसां वयर टिकपाक नाशिल्ले. आनी ताज्या खातीर तांणी म्हणलें की आमकां सीज फायर जाय आनी आमी बी मान्य केलें की सगळ्याचे भलायकी खातीर आमी सीज फायर करतले. पण मोदीजीन जेन्ना काल देशान खातीर ते उलयले आनी तांचे जे काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली अड्रेस जालो टू द नेशन तांणी सांगलां की आमी उगी रावपाचें ना. आमी कशेच भशेन टेररिजम टॉलरेट करपाचें ना. आनी आमी दोळे उगडे दवरून सगळे आमी पळयतात की बाबा दुसरो देश पाकिस्तान कितें करतात हे टेररिस्ट कॅम्प्स कशे करतात. आनी एक पसून अटॅक तर परत जालो इट विल बी अ ॲक्ट ऑफ वॉर म्हणटले आनी परत युद्ध सुरू जातले. म्हणटकच मागता की सगळ्याचे भलायकी खातीर देवान आमचे मोदीजीक आमचे प्रत्येक आमच्या भारत माताक दीर्घायुष्य दिवचे आमचे मोदीजीक दीर्घ आयुष्य दिवचे. आमी हांगा आजोबाच्या देवळा कडेन आसा मागता आजोबा देवा कडेन की आमच्या भारत माताक आमच्या मोदीजीक आनी आमचे प्रत्येक भारताच्या नागरिकाक आमचे 70च्या नागरिकाक गोंय राज्याच्या नागरिकाक सुख शांती आयुष्य आरोग्य समृद्धी दिवन आमी सुख शांतीन आमचे देशान रावचे. आनी जे आमचे मोदीजीचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारत आनी ते सदांच म्हणटा की आमचे नेशन फर्स्ट म्हणटा ते आमचे जे स्वप्न आसा आमचे स्वप्न तर साकार करपाक जाय. मोदीजीचे जे विकसीत भारताचे स्वप्न आसा आनी प्रत्येक नागरीक तर सक्षम जावचो हें जे स्वप्न आसा तांचें हें तर साकार जावपाक जाय जाल्यार आमच्या देशान आमकां शांती जाय आनी शांती घेवनच आमी सगळे सक्षम जावनच आमचो देश फुडें काडटले. आनी मोदीजीचे हात बलकट करपा खातीर आमी सगळे एकत्र येवन सदांच सदैव आमचे मोदीजी बरोबर आसा. परत एकदा सगळीं म्हणात भारत माता की जय, भारत माता की जय. मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. मोदी जी है तो मुमकिन है. मोदी जी है तो मुमकिन है.